100 बुक्का दुखून स्टार्ट झालेला आहे. आजी 4 लक्ष बुक झाला. जे दुड्यात पळाय तेव्हापास आम्ही पुस्तकांतू घाल्या मेन म्हळ्यार ते पुस्तक आयल मागीर एक जेव्हा 2 मेन भितर जनाल वाचून जेवका हे आमगेल फर्स्ट प्रायोरिटी. आजी सांगची तसले ह्या विषयी तुमकां मस्त एक सरप्राईज आणि खुशी जाता कसं नाक म्हळ्यार 100 बुक्का दुखून स्टार्ट झालेला आहे. आजी 4 लक्ष बुक झाला. हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार. यूथ ऑफ GSBचे स्पेशल एपिसोड पळयताची हांव अशें पैस फ्रेंड्स लायब्ररी म्हणून मुंबईचे डोंबिवलींत आसा. हांव तवळी सांगली तुमकां कसं म्हळ्यार 100 बुक्का दुखून स्टार्ट झालेला आहे. आज 4 लक्ष बुक्कस म्हूण सांगून पुंडलीक पै मम्मान 1986 हें लायब्ररी आरंभ केली की आतां ऑनलायन लायब्ररी पुरो जावन मस्त तांणी मुखार चिमकल्याची ते बुक्स पळोवचेच एक भारी खूश जाता. एक तांगेले आउटलेटाक आयला हांव ताजी पुरो विशय पुंडलीक पै मामूच आमकां सांगता. हाची भितर वचून लायब्ररी कशी आसा म्हणून आतां पळोवया. हांव तवळी सांगिल्ल वरी 1986 100 बुक्का दुखून स्टार्ट जाल्लें आहे. आजी 4 लक्ष बुक जाला म्हणटा आशिल्लो. एक लायब्ररी करचें सोपन कशें जालें म्हणून पुंडलीक पै मामा लागीं मुका पै मामा मस्त खूश जाता. अशी एक म्हळ्यार विंगड काम करका म्हणल्यार अशी पुरो जाणां काही आसता विंगड कसं नाही करका म्हण सांगून तुमी लायब्ररीचे स्टार्ट केलें. आज इतली व्हड लायब्ररी आमगेल समाजान एकलो चलायसितास म्हळ्यार आमकां मस्त प्राऊड फिलींग ते. कशी 1986 कशी मन आयली एक लायब्ररी करका म्हणून? एक्चुअली मिगेल गांव कुंदापुरांतू हांव RS वचता आशिल्लो. तेदान म्हाका थंय ते भारती म्हणून कन्नडांत पुस्तक आसता आशिल्लें. म्हळ्यार चरित्र टायप आसता आशिल्लें तें राणी लक्ष्मीबाई शिवाजी महाराज आनी तसलें पुस्तक वाचून घेवन म्हाका स्वल्प पुस्तकां वयरची हें आशिल्लें. कडेरी डोंबिवली आयली आमगेल डोंबिवली आयले मागीर आमगेल पुस्तकाची अंगडी आशिल्ली. तर अशी आलोचन केली की जर आमी लायब्ररी हें केलें म्हूण जाल्यार तर हांव स्वता बसका म्हणून आनी एक मिगेल इनकम सोर्स जाता आनी म्हाका खंय जॉब करचें नाशिल्लें. फस्ट मिगेल इंटेंशन आसा की जॉब करचें ना मिगेल स्वता कने पूण बिजनस जेवका म्हणून हांव आमगेर हांगा तेदना त्या वेळार आसा पळय डोंबिवलींत बरें लायब्ररी आशिल्लें. हांव आयकल प्रकार 136 लायब्ररी डोंबिवलींत आशिल्लें. जाल्यार हांव म्हळ्यार ठीक आहे आमी सुरू करया आनी जेन येतालीच म्हळ्यार ते इतक म्हळ्यार डोंबिवलींत वाचक वर्ग खूब भरती आसाची. ताज निमित्ती म्हळ्यार चलो आमी सुरू करया आनी 86 खाली 100 बुक्सान ती लायब्ररी सुरू केली. आणि फस्ट आतां कशी म्हळ्यार तदन रेंट एक कॉन्सेप्ट कशी जनान घेतलें कितले रुपये आशिल्ले एक बुक घेतल्यार कितले रेंट मेळटा आशिल्लें? त्या वेळार म्हयन्याक 15 रुपये आशिल्ली आनी 15 रुपयान तांणी कितले जेवा तितले बुक्स वाजू येता आशिल्ले. तेदना पुस्तकां मोल वरेन उण आशिल्लें. आतां म्हणून कितें आतां तर चड आसा तेन्ना उण आशिल्ले निमित्त ते सकयल जेता आशिल्लें आनी मेंबर्स म्हळ्यार सभासद म्हणटा न्हू आमी तशी मेंबर्स वरेन चड आशिल्ले आमगेले हांगा. ताजे निमित्त ते पुरो हगूर वर्कआउट जातलो. जाल्यार कन जालें की भायर व्हड लायब्ररी आशिल्ली निमित्त मिगेले येताले जेवन उण आशिल्ली जाल्यार हांव तें खंयी राब्ब न्ही. हांव म्हळें आईल दुडू तांतूय इन्वेस्ट करया आनी हगूर आमी मुखार वचया. त्या 100ची 200 जाल्या कडेन 1000 जाल्या अशी पुस्तक हगूर वाडता गेले तशी हगूर मेंबर वरेन वाडता गेली अशें. आनी एक लायब्ररी कॉन्सेप्ट कशी म्हळ्यार आमगेला कितलेय बुक्स आसल्यार जनान येवन नेमगुची आमगेले नातेले बुकाची तेन्ना मात्योन जाता आशिल्ली की टेंशन जाता आशिल्ली की कसं जाता आशिल्लें? वय ते हांगा कन गो तसो डोंबिवलींत जे वाचक आसा पळय वाजितल आसा न्हय तांगेल कन जाता आशिल्ले 3 4 लायब्ररी आसता आशिल्ली. तर एक लायब्ररी खाली मॅगझिना घोस्कर एक लायब्ररी पुस्तकां घोस्कर एक लायब्ररी ओल्ड हें आसता पळय बुक्सांनी आसा पळय त्या बाजू इंग्लीश बुक्साक विंगड लायब्ररी आसता आशिल्ली. तर केलोपटी कन जाता आशिल्लें जॉयन जाता आशिल्ली 2 म्हयने भितर वापस बंद करता आशिल्ली कित्याक म्हळ्यार मिगेले बुक्स नाची. पण हांव तें आलोचन करनी हांव म्हळें की आमी कन करया जे पळय दुड्ड येता पळय ते वापस आमी पुस्तकांतू घाल्या आनी तें पुस्तक कशी वाडता वता पळय तशी मेंबर वाडता वतात. तर मेंबर थोडेची तेदान प्रॉब्लेम करता आशिल्ली कित्याक म्हळ्यार पुस्तक ना आमगे लागीं. पण हांव एकदम शांत तरी हाजे वरी म्हळ्यार ना आमी हांतूची मुखार वचया म्हणून हगूर पुस्तक वाडयता गेलो. मेन काम तें केलां कळ्ळें. ताजे निमित्ती कडेन मेंबर्स वरेन वाडता गेली अशें. व्हेरी नायस. आनी एक टूर करका की म्हूण आमी तितली व्हड 7th फ्लोरार अशी तुमी फस्ट देखून हांगा स्टार्ट केलें की फुडें विंगड आशिल्लीची आतां? विंगड कडेन आशिल्लीची पण ते कन जाता की कशी बुक्स वाडता गेले पळय तशें आमकां जाग न्हू पुरो जाता. आतां तुमी सांगिल्लें म्हण की आमगेले 4 लाख बुक आसा
आता हांगाची ही जी लायब्ररी तुम्ही पळयत आसा पळय हें हांगा आमी जन यानाचें हांगा वाजूचें आनी पुस्तक व्हरचें यानाचें आमी कणक तांगेल घरकड होवन दितात म्हळ्यार हाका फ्री होम डिलिव्हरी म्हणटात ते आमी. तर हांगाच जे बुक्स आसात आमगेले एक स्वता वेबसायट आसा www.friendslibrary.in म्हणून जन ताजे वयर येता ती आनी तांकां करून बूक जेवका पळय आनी हें करता ॲड टू रॅक करता ती आमी तांकां नेक्स्ट जे तांगेले वार आसा पळय त्या वाराक घरकड होवन दितात तांकां अशी हें आसा. महिना सब्सक्रिप्शन प्रति वार बुक चेंज करता राबोयत. वा वा व्हेरी नायस. आतां आमी तवळीची पैमामान म्हाका आयले सता दाखयलें तुमकां फस्ट कोड दाखयता मागीर इंटरव्यू करया म्हणून आमी फस्ट कोडाक वचा ते एक पण तांकांय दाखोवया म्हळ्यार तांकांय खूश जाता केन्नाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना हांगा येवच्याक जाल्यार व्हिडिओ मुखांतर तांणी पळोवची. फस्ट रुमाक वचा ये येस पैमाम हें फस्ट रूम. सो हांगा नंबर 1 दोखून कितले आसाचे तातूंत हांगा 6670 पर्यंत बुक्स आसा ह्या एक रुमांत. कळ्ळें. आतां हांत कसन जालां म्हळ्यार हांतू आमी सब्जेक्ट वायज करनी हांतू नंबर दिला म्हळ्यार खंयचे नंबराचे ऑर्डर आयल्या म्हणल्यार त्या नंबराक हांगा वचचें तें पुस्तक काडचें आनी थंय जाग्यार दोन सोडचें तें ऑटोमॅटीक त्या जनाल्या घरकड वता. म्हळ्यार सब्जेक्ट वायज केलें म्हण तें सोदूचें भारी कशें जाता. हें तशें ना हांतू इंग्लीश मराठी सान्नाले व्हडले पुरो मिक्स आसा. ते कोणें ते नंबर काड म्हणजे ते नंबर व्हरून तांकां काणगेन दिवेत. तशें हांगा 6670 बुक्स आसा. हय हांगा दिसता आसा. आनी हे कडेन येवया पैमाम आतां कशी हें सेटींग केलां एक ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल्या जनाक आयडिया मेळका म्हणजे जाल्यार कशी हें कसं नंबरिंग वायज केला इयर वायज केली की हें लॉन्च जालें जाल्यार कसं केलें. हें आतां हांगे ज्यो आमी पळयला एक नंबर ताकून सुरू जाला म्हळ्यार हें लायब्ररी सुरू करून आमी 4 वर्स जाले 2009 सुरू केलें तर तें नंबर वायज केलां. कळ्ळें. आतां खंयची पुस्तक येता गेल्ली पळय तशें तशें ताका आमी नंबर घेता गेला. हांगा तुमी पळयलां म्हणजे जाल्यार हें पुरा नंबर वायज आसा. हांतू इंग्लीश मराठी सकट मिक्स आसा चेडूवाल्या व्हडले पुरा मिक्स आसा म्हळ्यार ते नंबर तांकां सांगले कूळ ते नंबर व्हरून काणगेन दिवेत आमी आनी हाजी पुरा रेकॉर्डिंग वेबसायटार आसा. तुमकां आतां एक खंयचें पुस्तक जेवका खंयचेच आतां इंग्लिशाचे यू कॅन वीन म्हणून सांगलें तर ते ऑथर पळयल्यार शिवकेर आसा जेव्हा यू कॅन वीन घालारीचे आसा पळय तें पुस्तक येता ताजी कितलो कॉपी आसाची आनी कितले अवेलेबल आसा कळटा तास म्हूण जाल्यार तांणी तें ऑर्डर करत तशी. येस. आनी आतां कशें म्हळ्यार यूथ ऑफ JSB हें व्हिडिओ पळयता रे आमगेल्या वर्ल्ड वायड आसाची कशी जनाक पुरा कडेन पावयता की महाराष्ट्र मात्र की कशें केलां तुमी तें. नाही ॲक्च्युली सूर केला आमी ठाणा ताकून ठाणा आनी मुलुंडा एक्चुली आमगेले जे हें आसा डोंबिवलींत आसा तर सुरेख ठाणा मुलुंडा सूर केलाय ते सूर केलें म्हळ्यार आतां सद्या सगळे मुंबईंत आनी पुणांत आमी सर्वीस दिता आसाची. कित्याक म्हळ्यार हात मेन चॅलेंज म्हळ्यार लॉजिस्टीक म्हळ्यार घरकड व्हरून पावचें तें भारी कश्ट आसा. लायब्ररी आमगेले आसा बुक्स आसाची आमगेले स्टाफ आसाची पुरो आसा नॉलेज आसा सकट आसा पण त्या घरकड व्हरून पावचें आसा पळय तें भारी कश्ट आजकाल म्हळ्यार जन मेळचें कशें जाता आनी उणें हाजे भितर इतल्या करता म्हणजे जाल्यार भारी हें जाता म्हळ्यार घरकड होवन दिवचें एक व्हड चॅलेंज पण ते आमी गेले 4 वर्स करता आसा. व्हेरी नायस. आनी बुक्स पळयतना भारी खूश जाता. बुक्साचें एक परंबळू विंगड तें हांगा लायब्ररी येताना ते परंबळूचे एक भारी खुशी कशी पावसाचें एक उदक येताना ताजें एक परंबळ आसता की सुरय पावसाक बुक्साचें एक परंबळू विंगड आनी बुक्साक क्रेज तुमकां न्हिदल्यार येता की म्हूण म्हळ्यार रात्री जागोन सडन निमगेल्यार ही कळटा की म्हूण. वय वय न्ही मिगेल कसन गोत्सो की हांव रजकाणा हांव 365 डेज हें काम करता हांव खंय वचना डोंबिवली सोडून भायर वचचें भारी उणें आनी सकाळ ताकून सांजे पर्यंत बुक्स मात्र कोणें निमगेला हें बुक्स कन हें खंय कन जेवको त्या बुक्सार रिलेटेड हें करता आनी ताजे आज जे बुक्साचे जे हें म्हळ्यार जन वाजिता पळय ते पुरो हांव इतले बुक्स डेली हाडयता ताजे निमित्ती जन आमगेले आनी आसात म्हळ्यार नव बुक येता आसाची तर ताजे गोश्ट म्हळ्यार हांव डेली खाली बुक्स आनी ताजी सिमा आनी कसं करना अशें आसा. येस. आनी नवें बूक लॉन्च जाता आसता आमी सुमार पळयता आसताची ताजी पुरो तुमकां इन्फॉर्मेशन कशें मेळटा आनी कंपनीच्यांनी निमगिता की कसं करता. आतां जे पब्लिशर्स आसात अशी पेंग्वीन आसा हार्पर कॉलिन्स आसा जयको आसा अशी हें आसा रुपा एंड कंपनी आसा तर हें इंग्लिशांत जालें मराठींतू तर एन नंबर आसा मेहता आसा राजहंस आसा हें आसा प्रकाश तर तांणी कन करता मिगेले तांणी टचार आसाची तांणी म्हाका पुस्तकां फोटो पेटयता ती जेव्हा हें आयला कॅटलॉग पेटयता ती आनी आमगेले हांकां तांणी जाल्यार आमगे दुसरो नंबरांनी आसा त्या नंबरार तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करतात आनी तांतून खंयची बूक चलता आसा खंयची ऑथर चलता आसा आनी आतां एक समजा एक नवें ऑथराल पुस्तक आयलां आतां हॅरी पॉटर आयलां तेदान हॅरी पॉटर क्रेज आशिल्लें आमी एक हॅरी पॉटर कॉपी आसा पळय ते नियरली अबावट 120 पर्यंत हाडयलां तेदान ओके. आतां जे नवें हें आयलें म्हणजे आतां मोदील पुस्तक आयलें मध्ये आमी 50 कॉपी घेतली ताजी तशी म्हळ्यार खंयची बुकाक कितलें क्रेज आसा कितलें चलता आनी मेन म्हळ्यार तें पुस्तक आयलें मागीर एक जेव्हा 2 महिने भितर जनाल वाजून जेवका हें आमगेलें फर्स्ट प्रायोरिटी
ताज निमित्त आज इतलं पुरा जन आमगेलो कनेक्टेड आसा म्हळ्यार नवं पुस्तक आयलें कोण आमगेल्या वेबसायटार दिसता कोणें आतां आमगेलें हें पळयता आसत जन तर तांकां आमी रिक्वेस्ट आमगेल्या सायटार वचत तुमी तर तुमकां आमी नवं कशी बूक इथे म्हळ्यार एक्चुअली प्रत्येक लायब्ररीच्यान असं एक बजेट आसता की ह्या म्हयन्याक 10,000 ह्या म्हयन्याक कितले म्हणून हांगा बजेट ना तर बूक खंयचे आयल्या ताजी कितली डिमांड आसा ताजी कॉस्ट आनी पळयना तर कितली डिमांड आसपा तितलें आमी तें पुस्तक हाडून घेवन जनाक दिवचें सुरू करता म्हणून आमगेलें आज इतलें नांव आसा अशी येस आनी पळय आमी फस्ट कोड इतल्याची आनी आमी सेकंड कोडा वचुका थंय वचून ಸ್ವಲ್ಪ उरया येस आनी पळय माम तवळे तुमी विशय उलयतना एक सांगले हे बुक्स कितलेय आसल्यार ताका डिप्रिसिएशन वॅल्यू 100% म्हूण सांगून तें एक तुमकां मनान बेजार म्हणून दिसता की कशें दिसता ना ना म्हाका हांव म्हणटा मुखेल बुक्स मेक बुक्स युअर फ्रेंड्स ओके तर बुक्स कितले अकाउंट्स आनी हाजे सोडून घेवन म्हळ्यार तांणी कन्नै आलोचन करून अशें पुरो की हाका डेप्रिसिएशन चड आसा जी वॅल्यू ना वगैरे पण मिगेले जे आज बुक आसा ताज निमित्त आज लायब्ररी चलतास आज जर बुक्स ना म्हणजे जाल्यार लायब्ररी चलनाशिल्लें बुक्स वाडता गेलीची म्हूण मेंबर वाडलीची मेंबर वाडले म्हणून बुक्स आयलीची ताज निमित्त ती बुक्स जे आसा पळय हांव फस्ट प्रायोरिटी मिगेलें ते ताजे कितले हें आसो वॅल्यू असो कसं नाही असो पण ॲज अ लायब्ररी ओनर आणि लायब्ररी चलयता आसतना की बुक्साक फस्ट आमगेलें प्राधान्य आसा अशें हांवें क्वेश्चन कसं नाक पळय मला निमगेल म्हळ्यार हांगा भितर येतनाची म्हाका इतले एक एसेट पळोवन हाका इन्शुरन्स आसवा म्हण निमगेल तदन पळय मामान सांगलें इन्शुरन्स बुक्साक दिनाची तें 100% डिप्रिसिएशन वॅल्यू के अकाउंट्सा बुका प्रकार तशें न्हू हें क्वेश्चन हांव निमगूका जेल्लें आनी पळय मामात रिडींग एक हॅबीट चड जातास की जनाले उणी जातास की बुक्स घेवन वाजिता की कशें आसा मार्केट म्हळ्यार ऑनलायन येता री कंप्लीट जन ऑनलायन टर्न जालीच हें रिडींग हॅबीट कशी आसा एक्च्युली रिडींग हॅबीट वाडला जाल्यार ताजें माध्यम विंगड आसा म्हळ्यार एक पुस्तक मात्र न्ही आज किंडल आसा वॉट्सॅपार येता आसता फेसबुकार येता आसता जन वाजितात पण तांणी ते वाजूचे हें आसा पळय तें विंगड जालां कळ्ळें आतां बुक्स जे वाजितले आसा पळय म्हळ्यार अबोव 50-60 जे जन आसा पळय तांणी आनीक बुक्सच प्रेफर करतात तांकां ते हंतू वाजील तितलो पुस्तक वाजील तितलो ते धोरण घेवन वाजोवचें तितलो तांकां मजा ना आनी आत्तां केलो जे यंगस्टर आसा पळय ते तांकां कन जाता म्हळ्यार खंयचे इलेक्ट्रॉनीक धर खंयचेची तर तांतूं कन जाता की वाजीत आसतना डिस्टर्बन्स आसता बुक्सान डिस्टर्बन्स ना बुक्स वाजिता गेलो आणि ते जे कन म्हणटा ताका एक मज आसता पळय ते वाजूचे हांतू ते बुक्सांतूच आसा आनी भर जेन्ना आतां कन जालें यंगस्टर पुरो हगूर ते किंडल आनी हें सकट सोडून घेवन आतां बुक्स वाजोवचें सुरू केलां आनी तांतूं चड वाजिता आसाची तें एक हें म्हळ्यार मिगेल हांगात मेंबरशीप वाडतास कळ्ळें आतां ताजे निमित्त अशें दिसता की म्हाका की जन वाजितल आनी वाडता आसाची पण पुस्तक वाजितल थोडेची हें जालें पण मिगेल हांगा मेंबर्स चड आसात तितलेच आनी तुमी तवळी म्हणला वरी एक वाराक 4 बुक चेंज करून दिताची म्हणून एक वार भितर 4 बुक वाजिताची हें तर 4 बुक वाजीत किंत चड जन आसाचे आमगेले हांगा तांकां 4 बुक उण पडटा पण आमगेले मरेन एक लिमिटेशन म्हळ्यार आतां 100 ऑर्डर आयले म्हळ्यार 4x100 म्हळ्यार 400 बुक आमकां ते पेटोवपा पडटा ताजे निमित्त ते जे लॉजिस्टीक आसा पळय तेवूय आमकां पळोवपा पडटा तर केलो जण अशी आसात की तांणी 2 अकावंट ओपन केला जर 4 हें जाली जाल्यार 8 घेतात तांणी कन तांगे घरकडे विंगड जण सकट आसत वाजितले ताजे घोस्कर तांणी 2 अकावंट घेतात आनी तांणी 8 बुकाची ऑर्डर करतात आनी 4 बुक वाजितले तर एन नंबर ऑफ आसाची म्हळ्यार कुळ्या दिवसाक एक 2 पुस्तक म्हळ्यार केलो जाणां घरकडे टीव्हीवर येना अशें केलो जण आसा टीव्ही आनी तांकां टीव्हीच आतां ते मध्य कोरोना निमित्त आसपा टीव्हीच कंटाळ आयला आतां तांणी पुरा बुक्सार स्विच जाला होय ताजे निमित्त हें आमगेले जे वाजितल आसा पळय तांणी पुरो बुक्सच चड प्रेफर करतात आतां आमी आनीक सेक्शना वयच्या थंय वचून पळया पळय माम हें तिनूय कूड फुल्ल बुक्साची आनी आतां चुजींग बुक्स तांणी वेबसायटार चूज करताची म्हणलें तें कशी प्रोसेस जाता तांतूं कन कसो की आमी सर्च इंजीन आसा खंयचे वेबसायटार गेल्यार सर्च इंजीन आसता तांतूं तुमी ऑथर वायज सुधा मुर्ती घाल मागीर तुमकां सुधा मुर्ती पुरो बुक्स येतात ते तांतूं तुमकां खंय जावका वायस अदरवायज जावका की दुसरें खंयचें जावका तुमी ते सिलेक्ट केलें म्हणजे जाल्यार तांतूं तुमी ॲड टू रॅक करेत तेदान ते बूक तुमगेले अकावंटा ॲड जाता आमकां कळटा तें बॅक हँडलार आनी ते आमी पुस्तक पॅक करून तांगेले लागीं पेटयतात एक हें म्हळ्यार ऑथर वायज आनी एक सब्जेक्ट वायज म्हळ्यार तुमकां हिस्ट्री बूक जावका तुमकां विंगड खंयचे जे बूक सब्जेक्टा बूक जावका तर ते तुमी तशी सर्च केला स्पोर्ट्स जावका म्हणजे स्पोर्ट्स गेला स्पोर्ट्साचे पुरो बूक येतात तर अशी तुमी सर्च इंजिनान खंयचे आनी पुस्तकां नांव घाल्यार जाता
खंयचें एक पुस्तका नांव तुमी घाल्लें म्हूण जाल्यार ते तुमकां येताना दिसता तुमी तें ॲड करा. आनी तांत करून जाता वतस की एक एक बुकाची विंगड वर कॉपी आसाची. तर ते तुम्ही पळवेत म्हळ्यार पुस्तक आतां एवेलेबल आसा की ना म्हणून दिसता तुमकां येताराक. आसता म्हणजे तुमी ॲड करात, ना जाल्यार नेक्स्ट टायम. तांत अशी वरेन आसा की तुमकां मेळ्ळी जाल्यार तुमी ते हें घालत कळवा की हें बूक जावका म्हणून तें आमकां कळटा. नेक्स्ट टायम आमी तें बूक तुमकां पेटोवन दितात. अशें त्या सर्च इंजिनांनी केलां आमी. ವೆರಿ ನೈಸ್ आणि आमगे ಚಾನಲರ್ पळयता रे म्हाका ಗೊತ್ತು ना पळय मस्त कडेन देखून तुमकां रिक्वेस्ट येवचे स्टार्ट जातले आमकां कोरियर करायची आमकां अशीची सबस्क्रिप्शन मॉडलार ॲड करायची म्हणून कसं तसल प्लॅन जो आस की एकडे मुंबई थाना पुणे प्रसोण तेकडे वच्चे सगळे इंडियाक रीच जावचे. ते ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आसा तेका म्हळ्यार मेन हाजी प्रॉब्लेम म्हळ्यार लॉजिस्टीक आनी गेल्लो बूक वापस येवका. तर ते आमगेलेच स्वता हे आसा लॉजिस्टीक आसा. ताजे निमित्त हें म्हळ्यार मुंबय आनी पुणे आमगेले रिचेबल आसा. भायरचे कर येता जाल्यार ते थोडे कश्ट आसा. पण ते यंगस्टर जेन्ना सकट ओडटा जाल्यार म्हणजे जाल्यार आमी खंय जाल्यार ते सूर करत. पण ताजे घोस्कर थंयचे लोकल कोण आसा पळय तांणी कोणें पूण एक जाणान इनिशिएटीव घेवप. पण हातूंत प्रॉफीट म्हणून येवचें ना कोणेचें कळ्ळें. हातूंत तुमी एक सोशल वर्क तुमकां एक समाधान मेळटा आनी एक रिडींग हॅबीट वाडटा. जनाक हाजेन हेल्प जाता म्हणून अशें सूर केलें म्हणजे जाल्यार आसा पळय तांकां 100% थंय सक्सेस मेळटा. पण ते आमी हें करचें ना. तांणी येद्र ताकून जर आयलें म्हणजे जाल्यार आमी करत अशें. येस. व्हेरी नायस खंडीत येता अशें म्हूण हांव लेखता. आनी तुमकां लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्सान तुवें नांव आयलेलें आसा तें कशें नांव आयलें? एक्चुअली कशें जाता गो की लायब्ररी म्हण मागीर मेंबरशीप करेक्ट न्हू. तर आतां मेंबरशिपान तो केलो लायब्ररींत 1000 मेंबर वरेन आसनाचे. पण आमी 2015 तो अशी आलोचना केली की डोंबिवलीन तो रिडर्स भर आसाची. तर आमी जनाक अपील केलें की आमी एक रेकॉर्ड करता आसाची. तुमी 1 तारीख आशिल्ली त्या 1 जानेवारी आनी 1 जानेवारी म्हण मागीर जन न्हीद जातात उटेनाची 31 सकट हें आसता. जाल्यार आमी 1 तारीख धरल्या आनी 1 तारीखेक तांकां सकट सांगलें की नवो मेंबरशीप घेया तुमी आनी आमी एक रेकॉर्ड करया म्हणून. सकाळीं 6:30 गंटेक सूर केलें. 6:30 गंटेक म्हगेली भयण जॉयन जाली फस्ट 6:30. तेन्ना आनी जानेवारी म्हणल्यार काळोख आसता. काळखाक येवन लायब्ररी ओपन करून 6:30 गंटे जॉयन केलें. रातीक 10:30 म्हणटाना पुरा डोंबिवलींत आमगेले कितले ब्रांच आसा पळय त्या ब्रांचांत मेळून 1021 मेंबर्स जाले जे वर्ल्डांत खंयचे लायब्ररीन ना. एक तर हांव सांगलो की लायब्ररींत तितले मेंबरच आसनाचे आनी एक दिवसान तेव्हा कन्सेशन ना कसं नो हे कसं ना डिस्कावंट नाका असं ना. आनी 1021 मेंबर रात्री 10:30 पर्यंत जाले म्हळ्यार त्या वर्ल्ड रेकॉर्ड आमकां ताजे निमित्ती लिम्का बुकाचें हे एक्चुअली गिनीज बुका वरेन गेला ते पण तांणी ते एक्सेप्ट करनी. तांणी वरेन हें केलें की असल रेकॉर्ड खंय आमी पळयनी. तर लिम्काचें आमकां ते रेकॉर्ड दिल्ले. व्हेरी नायस मस्त खुश जाता तुमगेलें हें पॅशन आशिल्लें निमित्त हें ग्रो जाला बिजनेस. हें खाली बिजनेस म्हणून घेतलें जाल्यार जायना आशिल्लें. तांतूं तुमकां मस्त पॅशन आसा. आनी असले कूड कितले आसा हांगा टोटल 10 कूड आसाची. हें आतां आमी आयला ते 4 कुडाक आनी त्या सायडा सकट अशें मेळून टोटल 10 कूड आसा. आनी 10 कुडांत पुरो पुस्तक भरलेलो आसा. तर हे म्हळ्यार एक विंगड कोणाक अशी बिलीव करचें जायना की 7th फ्लोरार एक लायब्ररी आसा आनी त्या लायब्ररींत इतले बुक्स आसाची आनी इतले हे बुक्स डेली 500 ते 1000 बुक्स काडटात आमी आनी वापस त्या जाग्यार लायता ती आनी हे पुरो वाजूचे वतात. इतले जण वाजिता म्हणून तुमी आतां हांगा आयले ह्या चॅनला निमित्त कळटा न्हय जाल्यार कोणाक कळेच ना. येस. व्हेरी नायस इतले वेळ उलोवन मस्त खूश जालें. आनी हे संदर्भार हांव एक व्हड विशय सांगू का कसन म्हळ्यार पराक तुमी 2 लाख बुक एक्सचेंजाचे एक व्हडले मेळा करता अशें म्हणका हांवें. तें कशें जाता एक्सचेंज बुक येता म्हळ्यार मस्त जाण पळयतल्यांक एक इंट्रस्ट आसता कसं ना बाय एक्सचेंज करची बुकां म्हणून कसं सांगता. ते एक्चुअली बुक एक्सचेंज म्हळ्यार फॉरेन कंट्रीन तो आसना एक अशी सिस्टम आसा. हे जर्मनी इटली फ्रांस इंग्लंड तांणी थंय म्हळ्यार तांणी कन करता ती हेच म्हळ्यार नोव्हेंबर डिसेंबरांत तांगे घरकड जे पुस्तक वाजून आयला पळय तें पुरो तांणी हाडटात आनी एक गार्डनांत बसून घेवन तें पुरो दवरतात. आनी म्हगेलें हाडलेलें पुस्तक दुसरो कोणें घेवन वता आनी दुसरो कोणें हाडलेलें पुस्तक हांव घेवन वता. तेदान कन जाता की घरकड वाजून जाल्यार पुस्तक आसा पळय तें दुसरो कोणाक तरी यूज येता. तर तें हांव एक पुस्तकांत वाजिलें मराठी पुस्तक आशिल्लें तांत वाजिलें. हांव म्हळ्यार ही आयडी चांग आसा म्हळ्यार जनाले जे बूक आसा पळय ते कोणाक तरी उपयोग पडटा न्हय जाल्यार ते आसा भितर आसा कोण आसा. तर हांव म्हळें आमी हांगा सुरकर डोंबिवलीन सुरकर आनी 2017 तो फस्ट पुस्तक आदान ताका एक चांग नांव दवरलें पुस्तक आदान प्रदान प्रदर्शन. आनी तें इतलें हिट्ट जालें आमी 8 दिवस दवरलो तो प्रोग्राम. जन सकट पुस्तक घेवन येता आशिल्लें इंग्लीश आनी मराठींतलें. आनी नियरली अबावट त्या 8 दिवसांत 55,000 बुक्स आदान प्रदान जालें म्हळ्यार एक्सचेंज जालें. आनी कडेरी नियरली अबावट कितले 8,000 जन विजीट केलें. आतां इतले रिडर्स आसनाचे
पण त्या 8 दिवस भितर 8,000 जण 55,000 एकदम हें जालें बूम जालें आनी कडेन आतां एवरी इयर करतास आनी आतां ह्या वर्साचें आतां एकदम व्हड हाजे स्केलार करतास. हे पण त्या कदन जातस तें हां तर आतां ह्या वर्सा आमी जानेवारीन घेवचें म्हूण लेखलां. जानेवारी 20 तारीख ताकून 29 10 दिवसाचें आसतालें. शुक्रार सुरू करता ती, शेनवार आयतार 2 शेनवार आयतार मेळटा आनी एक 26 जानेवारी मेळटा 26 जानेवारी. तर त्या निमित्तान जेन्ना 5 रजे दिवस मेळटास तर तांचो आमी जनाक हांगाचे अपील करता आसा की तुमी तुमगे घरचें पुस्तक घेवन येयाची. आनी ह्या फावटी आमी कन केलां म्हळ्यार खाली इंग्लीश मराठी ना, कन्नड आस, गुजराती आस, तामीळ आस, मल्याळम आस, सकट हांगाचे रिजनल जे लँग्वेज आस, पंजाबी आस, बेंगॉली आस, ओरिया आस, हे पुरो बुक्स आमी त्या जनाक अपील करता आसा की तुमी घेवन या. आमी ते प्रदर्शनांत लायता ती त्या तुमी तुमकां खंयची लँग्वेज जावका, चेडवाल जावका, व्हडदाच जावका, खंयची लँग्वेज जावका त्या हाडाची आनी तुमी कितलेशे बूक हाडाचे आनी कितलेशे बूक घेवन वचाचे म्हळ्यार ताका प्रायज भरना. आनी आमी खाली ताजे एक हँडलिंग चार्जीस 10 रुपया घेता आसाचे. ओके तर हे 10 दिवसाचे प्रोग्राम आनी हाजे घोस्कर आत्ताचे आजीचे म्हाका आमी काल गेले न्हीचे न्यूज मेळा देवेंद्र फडणवीस एज अध्यक्ष म्हणून येता आसा आनी ताजे ओपनिंग कोणा करचे ते आनी थोडे सस्पेन्स आसा ते आतां थोड्या दिवसान कळटलें. आनी हे 10 दिवसाचे जे प्रोग्राम तेजे पुरा ते एक्झिबिशन आसा पळय ते आमी APJ अब्दुल कलाम नगरी करता आसा म्हळ्यार APJ अब्दुल कलाम ते मिस आयलं आनी कडेरी ते तागेले सकट पुस्तक आसा न्हू तें आनी कडेन तागेले स्लोगन्स आसा ती केलो कटआउट्स हें पुरो लावन येवन ते एकदम चंद करता आसाची आनी बुक स्टॅक करता आसाची म्हळ्यार अशी खाली पुस्तकान अशी एक मंदिर आनी कडेरी एक इग्लू आनी कडेर एक पिरामीड अशी विंगड शेपाचें तें पुस्तक लावन घेवन म्हळ्यार एक चेडवांक एट्रॅक्शन म्हळ्यार पुस्तकांत आज सगळे भारतांत तो इतलो व्हड प्रोजेक्ट जालेलो ना. 2 लाख बुक 10 दिवसांत तो इवन हांगा खंय प्रगती मैदान दिल्लीन तो व्हड एक्झिबिशन ऑल ओवर वर्ल्ड ताकून पब्लिशर येतात पण इतलो बुक्स जायनाची. हें आतां 2 लाख पुस्तकां 10 दिवसांत म्हळ्यार आमी 20,000 रिडर्स एक्सपेक्ट करता आसाची. इतलो व्हड जें आसा तें आतां फस्ट आमी कन केलां सगळे डोंबिवलीन तो कितलो स्कूल आसा पळय स्कुला चेडवां तेजे नंतर विंगड कॉलेज आनी संस्था हांगाच सकट आमगेले तांचो GSB मंडळ वरें सगळ्यांक अपील करता आसा की तुमी तुमगेले घरचें पुस्तक घेवन येयाची आनी हांगा ताकून जे जावका तें पुस्तक घेवन येवं तितलेच म्हळ्यार 10 दिला 10, 50 दिला 50, 100 दिला 100 तितले तांणी घेवन वचें. आनी हे पुरा महाराष्ट्रा ताकून आमी ऑथर्स आनी कडेरी हे पब्लिशर्स आनी पुस्तकाचे जे अंगडीचे आसा पळय तांकां पुरो जाण आपयता आसाचे. तांणी पुरो जण मेळून घेवन हें केलें म्हणजे हें एकदम म्हळ्यार 2 लाख तर म्हाका आतां आनीक उण दिसता ताजे चड जातलें. येस व्हेरी नायस मस्त खुशी जाली पैमाम तुमगेला घेवल्लो न्हू आनी पैमाम आनी एक सांगेल कसं म्हळ्यार कोणालाय तांकां सपोर्ट ना न्हय तुमगेले ओनर केलेलं तांणी खंयचे सबसिडी मेळचे गव्हर्मेंटा देखून फंडींग मेळचें तसलं कसं नाही ना तांणी पॅशनेटारी केलेलें. पैमाम मस्त खुश जालें तुमगेला घेवल्लो न्हू अशी तुमगेलें काम जत्तर रब्बो आमगेल्या समाजाचें एक व्हड प्राऊड फिलींग तुमी इतले वेळ यूथ ऑफ GSB उरलेले खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू. हें आयचे एक एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खूश जावन दिसतलें. पायज फ्रेंड्स लायब्ररी म्हणून सांगून तांणी केलेलें एक 1986 कसं मन घेवन केलें म्हणून गोतना जाल्यार आजी गंडापटे होड जेवन ग्रो जाला असलेची पॅशनेट कामां मस्त जन करता आसताची जाल्यार पैमामाले हें एक विशेष तांगेले एक मोग बुक्सावेर पळोवन आमकांय मस्त खूश जालेलो आसा. असलेची विंगड एपिसोड्स हाडता आसताची जाल्यार हें एपिसोड तुमकां कशें खूश जालें आनी पैमामाक एक हांगा मोबायल नंबर तांगेले डिस्प्लेर जाता एक कॉल करून जो मेसेज करून जो तांगेला उल्लोच प्रयत्न करायची त्या म्हळ्यार मस्त नॉलेज बुक्सावेर तांगेलो आसा. हें एपिसोड खूश जावन आसल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत करायची पळयल्या खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू.